ट्राफिक सारकें ना, मेन म्हणजे रस्ते सारके ना. पण आज आम्ही पळयता की एक नो एंट्री कडेन बोर्ड केन्ना केन्ना तो खाचीक लायला म्हणजे दिसना लोकांक. त्या एक एंट्री कडेन नो एंट्री कडेन बोर्ड हांगा चार ट्राफिक पुलीस आसा. तुम्ही पळयता आसतले हेंची ड्युटी एक्चुली म्हापसा मार्केटान ट्राफिक कंट्रोल करपाची. कारण म्हापशान म्हणटा पळय ते ट्राफिक कंजेशन आहा, पार्किंग प्रॉब्लम आहा. तितूनसून लोकांक हांगा हे फक्त हांगा नो एंट्री म्हणजे चोरी करा आनी हांगा तुका आमी धरतले असो उपाय जालो. म्हापशा जाल्यार आवय ना बापूय ना. म्हापशा दिला की बाबा तेजो आवय बापूय सोडून गेल्लो आसा आनी म्हापशा आमके हे जाल्लेले आहा म्हणटा पळय ते अनाथ म्हणटा पळय तो जाल्लो. नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट म्हापसा. हे आतां पयशे काडटा म्हणटा बा कितें गोवोरमेंट काडटा म्हापशा कितें उद्धार तरी जावं तें जायना. आनी म्हाका दिसता हांकां टार्गेट आसता दिसता, कित्याक टार्गेटा प्रमाणेच काम करता आसले. हे लोकांचे बरे खातीर काम करना. कित्याक खरोच तुका समज ट्राफिक मॅनेज करूंक जाय पयलीं रस्ते सामके करा. नगरसेवक फ्रँकी कार्वालोय खंय त्याच मताचो. म्हाका दिसता हे डिपोन रावन हो सायडीक रावन म्हाका दिसता हे इश्यू सोंपचना हो. सो हो सायडीक जे रावतात पळय तशें एकटो जर तर फुडें रावलो आनी एकटो फाटीं रावन जर तर ट्राफीक कंट्रोल केल्यार खूब बरें जातलें. लोकांक कितें दिसता बोर्ड भितर दिश्टी पडना न्हू. सो एकदां आमी तसो इश्यू सगळो पळोवंक जाय. ह्या नो एंट्रीक लागून खंय कितल्याशाच जाणांचो धंदो पडला. आमचे हांगा शॉप आसा न्ही यार नो एंट्री कोणूच भितर सरना. वॉट्स नो एंट्री पयलो नासलोच, हाल्ली केलो म्हणजे 1-2 वर्सां पयलीं. कोण आतां आमचे कडेन हांगा येतले न्ही गिरायक गांधी सर्कला वचून अशें कोण येवं शकना. त्या मुळे दुसरें म्हणजे हांगा कंप्लीट लायन थंड पडटा एक पुलीस रावलो की. इतले वर्सां कितें रस्ते आसता न्ही रस्ते धूळ सगळी शॉपार येता. कशें कितें जाता म्हाका कांयच कळना. रस्त्याक फर्स्ट ऑफ ऑल हेंचो रस्ते पयलीं सारके ना. रस्ते केले तेजे वयल्यान सगळे फातरी वयर सद्या शॉपांनी सगळो आमच्या धुल्लो भरता. ते कोण पळोवन घेयना. खंयचो नो एंट्री घालता हांगा बिझनस जायना. बिझनसाक सारको इम्पॅक्ट जाल्लो आहा. पण हे साठी कस्टमर पण येवंक सोदिना ह्या सायडीच्यान. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.